सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दर एका नोंगरांत आनी गांवांत वचून जेजू शिकोवण दीत जेरुजाल्याची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवण जोडटली ती थोडीच न्हय? ताणें तांकां अशी जाप दिली, अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. घराच्या धोनयान भितर वचून दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावून दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, धोनया आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयची ती हांव नकळो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या म्हऱ्यान आमी जेवल्या आनी पियेल्या आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकोवन दिल्या. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नकळो. वायट करतल्यानो सगळीं तुमी म्हजे सरशिल्लीं पयस सरात. तेन्ना अब्राम, इजाक, जाकोब आनी सोमेस्त प्रवादी देवाच्या राज्या भितर आसलेले आनी तुमकां भायर उडयलेलीं पळोवन तुमी रुदन करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात. उदेंती अस्तमते उत्तरे आनी दक्षिणे तावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणी आसात तीं पयलीं जातलीं आनी पयलीं आसात तीं निमाणी जातलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने.